जुवारी नगरातल्या स्क्रॅप यार्डात बुधवारा व्हड उजो गेल्ल्यान उज्यांतल्यान वयर सरपी दाट धुवराक लागून नागरिकांमदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालें। उज्याचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना, पूण उजो पालपी दळाच्या पंगडांनी रोखडेच घडणूक थळार धांव घेत उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो। उल्लेखनीय म्हळ्यार 3 म्हयन्या आदींच ह्याच स्क्रॅप यार्डात असोच उजो लागिल्ल्यान आतां सुरक्षेच्या उपायांचेर प्रस्न उप्रासल्यात। पळयात। बोटींसाठी आमकां कॉल येयले की स्क्रॅप यार्ड कॉट फायर कळ्ळें। आतां आमी हांगा पळयता जाल्यार ऑलरेडी एक स्क्रॅप यार्ड लागला, कंटिन्युअस ते 4-5 स्क्रॅप यार्ड हांगा कंटिन्युअस स्क्रॅप यार्ड आहा। सो आमी हांगा पळयता जाल्यार फूल ते स्क्रॅप यार्डाक कंप्लिटली हे लागला, तेतून थर्मोकॉल आसले, वायर्स आसले, केबल्स आसले, प्लास्टीक आसले। सो एट अ टायम आतां आमचे 4 फायर टेंडर येयला आनी ऑन सगळे 4 फायर टेंडर हे आहा। तरी कंट्रोल करपाक तुमकां खूब त्रास जालो हांगासर। हय, येवपाकूच पयलीं आमकां त्रास जालो, येवपाक ट्रॅफिक जाम आहा, रस्त्याचें काम आहा, तरी आमी बरी येयले आमी। तेच्या पयलींच हांगा लास्ट 6 म्हयन्यांतून 2 फावटी हांगा लागला स्क्रॅपाक उजो। कितें जालें आतां? ना काय खबर ना, आता आम्ही जेवपाक गेले तेन्ना बग लागले कितें कितें स्टोर करताले हांगा तुमी? हय प्लास्टीक आसले, प्लास्टीक आनी लोखंड एवढं होते। स्क्रॅप यार्ड कशें? हय स्क्रॅप कितें लागलो तो कळोंक ना उजो कसो? हय कसं पडेगा। हम लोग आग लगने के बाद आया, हम लोग को थोड़ा ऐसा दिखने लगा कि हम लोग पानी भर रहा था, टैंकर भर रहा था, तभी पानी इधर आग लगा मुझे, हम लोग इधर भाग के आया। हम लोग सिलेंडर सब बाहर निकाला, मेन सिलेंडर है गैस का, तो बाहर निकालने के बाद ना फायर ब्रिगेड का गाड़ी आया। लास्ट में पूरा आग लगा था, फायर ब्रिगेड का गाड़ी आने के बाद वो पानी मार रहे हैं। हम लोग का हमारा अपना ट्रैक्टर लेके आके पानी उसमें ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करके हम लोग पानी मार रहे हैं। इतना तो हो गया। क्या है क्या था किसको आग लगा? पहले तो आग लग गया था, हम लोग पूरा आधा से जल गया।